नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या गुजरात भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा गांधीनगरांत आयोजीत ग्लोबल री-इन्व्हेस्ट 2024 संमेलनाचें उक्तावण केलें. नवकरणीय उर्जेचेर आदारीत ह्या संमेलनांत संवसारांतले वेगवेगळ्या देशांतले प्रतिनिधी वांटेकार जातात. तशेंच ह्या संमेलनांत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आनी नॉर्वे हे 4 देश जोड भागीदार आसात. कार्यावळीत उलोवप करतना ग्रीन फ्युचर नेट झिरो ह्यो संकल्पना भारता खातीर गरजेच्यो जाल्ल्यान आमी ते विशीं वचनबद्ध आसात अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिलें. ग्रीन फ्यूचर नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है. एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था. हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए. हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं. तशेंच पॅरिसांत थारायिल्ल्या हवामान बदल संकल्प 9 वर्सां आदींच साध्य करपी G20 देशां भितरलो भारत पयलोच देश जावन आसा हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत खोस उक्तायली. न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है. फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया. और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है. जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरात राज्याक मेट्रो रेल्वेची भेट दिली. गांधीनगरांत जाल्ल्या कार्यावळीत तांणी वंदे भारत ह्या रेल्वेचें नांव बदलून नमो भारत रॅपिड रेल अशा नांवाच्या रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी स्वता मेट्रो रेल्वेन प्रवास करून हेर प्रवाशां वांगडा संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान तामिळनाडूंतल्या तुतीकोडी वाठारांत तुतीकोडी इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर टर्मिनलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना दर्या मूलभूत सुविधांच्या मळार ह्या टर्मिनलाचो मुखेलपणान उपेग जातलो आनी विकसीत भारताच्या ध्येयान हो एक म्हत्वाचो पावंडो थारतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये नया तुतीकोडी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भारत के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सितारा है. इस नए टर्मिनल से वीओ चिदंबरनार पोर्ट के सामर्थ्य में भी विस्तार होगा. 14 मीटर से ज्यादा डीप ड्राफ्ट, 300 से ज्यादा मीटर वाला बर्थ वाला नया टर्मिनल इस पोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. इससे वीओसी पोर्ट पर लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी और भारत के फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी. मैं इसके लिए आप सभी को, तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मुझे याद है 2 साल पहले मुझे वीओसी पोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट के शुभारंभ का अवसर मिला था. जम्मू काश्मीरांत जावपी विधानसभा वेंचणुके कडेन सगळ्यांचें लक्ष ओडलां. 10 वर्सां उपरांत जम्मू काश्मीरांत विधानसभा वेंचणूक जाता. सगळ्या राजकीय पक्षांनी ह्या वेंचणुकेक पुराय तांकीन प्रचार केला. पयल्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीरचो प्रचार आज सांजे सोंपता.
18 सप्टेंबराक पहिल्या पावण्यावेली वेंचणूक 24 मतदारसंघा खातीर जातली। दुसऱ्या पावण्यावेली वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जाल्यार 1 ऑक्टोबराक जावपी तिसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेक 40 मतदारसंघा खातीर वेंचणूक जातली। इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आज 3 मतदारसंघांत वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतले। हातूंत पद्दार नागसेनी, किश्तवाड़, रामबन ह्या मतदारसंघाचो आस्पाव आसा। एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। कर्नाटक राज्यांत गणपती मिरवणुकीचेर फातर मारपाच्या घडणुकेविशीं खोलायेन तपास करपा हेतान भाजपाचे म्हालगडे फुडारी डॉक्टर CN अश्वथ नारायण हांच्या फुडारपणाखाला भाजपाचो तथ्य सोद पंगड मांड्या जिल्ल्यांतल्या नागमंगला हांगा पावलो। ह्या वेळार पत्रकारांक म्हायती दितना कर्नाटकांत कायदो व्यवस्था सांबाळपाक सरकार अपेशी थारला आनी जाती धर्माच्या नांवाचेर काँग्रेस सरकार लोकांक बाटोवपाचो यत्न करता असो आरोप अश्वथ नारायण हांणी केलो। Congress government has failed to maintain the law and order. It is always in a appeasement politics. They are not having clarity. They are very divisive. They want to divide the society and communal lines on vote bank politics. This kind of incidents have been happening time and again. So it's been going on. So we want to ensure the innocent people are not affected. The innocent people who have lost the properties should be compensated. And the real culprit, who are the real culprit, they should be booked. 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाडदीस निमतान गोंय राजभवनाच्या वसाहतीचेर 7 फळ झाडां जी 100 वर्सां परस चड पिरायेचीं आसात तांचे भलायकी परतून मेळोवपाच्या दिकेन वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सा हो उपक्रम राबयतले। राजभवनाच्या इतिहासांतलो हो पयलोच उपक्रम थारतलो। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पोट्टकल आयुर्वैद्य शाळेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. PM वारियर तशेंच कोयंबतूर आयुर्वैद्य फार्मसीचे व्यवस्थापकीय संचालक देविदास वारियर हाजीर आसतले अशी माहिती राज्यपालांचे सचिव MR राव हांणी दिली। आज चीनात जावपी एशियाई वस्तादपण ट्रॉफी हॉकीच्या उपांत्य फेरयेंत भारत दक्षिण कोरिया आड खेळटा। हे सर्तींत भारत हो एकमेव अपराजित पंगड आसा। चीनाक 3-0, जपानाक 5-1, मलेशियाक 8-1, कोरियाक 3-1 आनी पाकिस्तानाक 2-1 अशी मात करून भारत जो सध्याचो आशियाई खेळांत भांगरा पदक विजेतो पंगड आसा तो दक्षिण कोरियाच्या पंगडा आड खेळपाक पुराय तरेन तयार आसा। इतले मजगतीं पाकिस्तानाचो पंगड चीना आड पयल्या उपांत्य फेरी सामन्यांत खेळ जालो। चीनान पाकिस्तानाक 2-0 गोलांनी हारयलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।